Hermoso Jesumuso Trup karyang kasya anandaso Sargadai jiha baldevaso Tacha sratandun nital kello
कुशीत असतानाच हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां ओ संवसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनाथूनय म्हाका सांडीत गी एका वय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीत गी एका वय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी ओ संवसार तुका सांडी तरी हर मनीस तुका करिताना
ये घडी डोळून डोळ्या उजवी आपुट तू मुजी घे म्हाका सोम्या परतून तू घे म्हाका घे गोपान तुझ्या संसाराक हांव लगदून गेलो तुका सांडून धर तूं आतां बोटलून घे म्हाका सोम्या परतून तूं घे म्हाका घे गोपान तुझ्या शांतपणी हांव बसता उतर हांव आयकता तुजेक कार जाता घे म्हाका सोम्या परतून तूं घे म्हाका घे गोपान तुझ्या मुखा म्हणटे तुझे नाका सोम्या काळजे म्हज्या अरम्या वयले घे म्हाका सोम्या परतून तूं घे म्हाका घे गोपान तुझ्या सासणीक विशेवला वय प्रकाश तिचे पांघर तुझ्या गोपान आपय घे म्हाका सोम्या परतून तूं घे म्हाका घे गोपान तुझ्या सत्मंतांग वाक सर्वपिरा बापाक सर्गानी बुद्धिमिच्या रसनाराक आणि रिस्तात त्याच्या ऐकास पुता आमच्या सिमियान तो पवित्रत्म्यावर एक घरी संवरलो आमको आत्मीयता सर्गानो पॉन्स पिरका आणि सस्ते कापाचा सर्जवलो तुम्ही मेवाने हातरी बेलो तुम्ही मला बेलो स्थिस्ता सजन संबंध बनवलो सदा सर्जव सर्वपिरा पेटच्या उच्चारसना एक आज गेल्याने मिसळी केलो सत्मंतांग ज्ञान तरी पोरी सर्वे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राजम कायम तुझे कुशी सर्गात जाता तशी संसारात जा नमान मरी एकूच पण बोलले समी तुझे संगता स्त्रिया वितरतून सुदे आणि सदैव इंपॉर्टचे तुझे महिमा बापा पुता आणि पवित्रज्ञा सस्नाचे बापा हम तुका मेडिटा तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सुमी आणि सुडबंदराची सुक्रिस्ताची कुडने गदत मौनी देव येशूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफा 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 हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संसाराची कापड
कापडकर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडकर तसंच बाबा आमच्यासाठी दादाची आरती म्हणायची बघा की आमच्या दुनियाने प्रबंध राज्याची बेस्ताची पुढारी जगात आणि देव पण आमच्या भक्ताच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्तांच्या परिपणा बसव येशूच्या कठीण कष्टाच्या पशामारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडकर येशूच्या कठीण कष्टाच्या पशामारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडकर येशूच्या कठीण कष्टाच्या पशामारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडकर येशूच्या कठीण कष्टाच्या पशामारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडकर येशूच्या कठीण कष्टाच्या पशामारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडकर येशूच्या कठीण कष्टाच्या पशामारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडकर येशूच्या कठीण कष्टाच्या पशामारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडकर येशूच्या कठीण कष्टाच्या पशामारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडकर येशूच्या कठीण कष्टाच्या पशामारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडकर येशूच्या कठीण कष्टाच्या पशामारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडकर हे बघ भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला कापडून आमची घर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला कापडून आमची घर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला कापडून आमची घर ससनाचे बाबा तुका बटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या समयाने सडवंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देव पण आमच्या भक्तांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्तांच्या परिपणा बसव जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारी पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारी पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारी पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारी पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारी पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारी पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारी पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारी पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारी पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारी पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडकर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला कापडून आमची घर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला कापडून आमची घर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला कापडून आमची घर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या दीक मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देव पण आमच्या भक्तांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्तांच्या परिपणा बसव जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारी पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारी पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारी पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारी पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची
संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर येवा येवोंदा देवा येवा येवोंदा बळवंता येवा येवोंदा आम्हाला कापड आमची कर येवा येवोंदा देवा येवा येवोंदा बळवंता येवा येवोंदा आम्हाला कापड आमची कर येवा येवोंदा देवा येवा येवोंदा बळवंता येवा येवोंदा आम्हाला कापड आमची कर ससनाच्या बाप्पा आम तुका बटी तांत जाती मगाच्या पुताची आमच्या समी आणि सोडवून जरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देव कोण आमच्या पत्त्याच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्त्याच्या परिमाणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर येवा येवोंदा देवा येवा येवोंदा बळवंता येवा येवोंदा आम्हाला कापड आमची कर येवा येवोंदा देवा येवा येवोंदा बळवंता येवा येवोंदा आम्हाला कापड आमची कर येवा
सुबयासून तुझे सगळ्यासून सर्वेस्परा काकोळतीन आमची मागणी ऐकून घे. तुझे साखरणीच्या आत्म्याक यासून सरतलो बायत सरून तुवें फरमायलोय तिका सर्गींच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भक्त सोसंगाती कर. आमेन. काकुतीच्या बापा सर्वजुणेच्या देवा सस्ने मोगान आमची जतन करताय. मरणाचो काळोख त्याच्या उजवाडान बदलताय. दुकान करतले तुझ्या साखरांची तुझी दिसकार म्हणून खातेपणी प्रार्थना. सर्वेस्परा जातो आमचो आसरो आनी बळ आनी ह्या दुखाच्या काळोखा आनी वेळापाता तुझ्या मुखमळाच्या उजवाडाक आनी शादीक आमकां उबार. तुझ्या वदान आमच्या समियाना परमरण आमच्या मरणाचो नाश केलो पण आजीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताची तशी दावोशी कर आनी अविनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर दुकां पुसून वेतरे आमच्या भावा भयणी कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सस्तोसो विषय दिलिगाय समिया निरंतर प्रकाशित होते समाधान. आमेन.
तुझको म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी तुझे सशी देवा तुझे सशी कुसापुनी म्हाका ओट लागी गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी पयना तरी आसता सूर्य तरी देवता मुझे काळते स्वप्नांत तुझको म्हाका तू तुझेपासून येशूच्या भोगवीत काळजा येशूच्या दैवी काळजा तुझे राजीव आईच्या दिवसाच्या आमच्या मागण्या आणि बऱ्या दरम्यान शिक्षा माफी सगळं खुशी वाटता तुझं बहुदेवी काळजाच्या साये राख आमच्या भोगीवन पाप सैबा जातो ताका उसवाड वितळ्याने जाऊन मोर एक समर्पण मुझे राणी महिमे आम्हाला सगळं सुख दिता आणि मुझे भक्तीपण तुझे दैता खोशा आईच्या दिसा हांव तुका समर्पिता मुझे गळे मुझे कान मुझे तोंड मुझे काळीस आणि म्हाका सगळं सुखां सवय नासतना देखून ये म्हाकाळी माये हांव तुझे चले बरे राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी सास्त आनी वस्त म्हणल्या बरे मुझे देवा मुझे देवा मुझे सेवा हांव तुज्या पांयां पडटा हांव तुका अर्घ दिता अंतस्कनी नमस्कार करता फट तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हण निस्क्रिस्त हांव केलय म्हण आज पर्यंत सांबाळ्ळय म्हण जशी बरी रात येयली तशी बरो दीस दीस येयबा म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता म्हजी चिन्नां म्हजी सोत म्हज्या आईच्या दिसाची कश्ट आनी करुण्य तुका आज समर्पिता तुज्या वडंगरा म्हज्या पटक्याच्या परिपणा म्हज्या राजेसू तुज्या कुसाच्या वचनाच्या आनी मरणाच्या पुण्या बसून बक्षी म्हजी समेज पदकां म्हज्या पटक्याची काकूळ कर देवा पवित्रज्ञ दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पदकां हांवें पडना जावच्या तुजे उपदेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पदक्याची काकूळ कर म्हाका पदक्याक बक्षी भावार्थाचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवाता इजन बाप पूत आनी पवित्रत्व म्हण हांव ती सत म्हणटा तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पदका खातीर मेलो आनी जिवांच्या मेल्यांची मुजून घेतलो म्हण हांव सत म्हणटा ही सतां कॅथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सतां हांव सत म्हणटा आनी विसारता कित्याक तूं सस्नीक सतांनी जल्माय आनी तुवें ती उडापी केलाय तूं फटयना वा फटोवंक पडनाय ह्या बोगतान जीव घाली मरो हा गोश्टी वाडटा आमेन बरवशाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुझे कृपेन सर म्हज्या पदकांचे भोगसणे आनी शिरे उपरांत सस्नीक सुख जातली म्हण हांव बोलवस्ता कित्याक तूं सब पळयतात विश्वासी लाड आनी कापडदार
आनी तुवें ते बसयलाय ह्या बरोशान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी भरता आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा सर्वोत्तम प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या पेलायसर हांव मोग करता, कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोवो ह्या मोगान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी भरता आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पत्क्यांची हांव दुखता आनी ती कांटाळटा, कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्वोत्तम प्रासड मोग फोव जाल्या देवाक आमी यत्मान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पता करिना म्हूण आनी पत्कांची समोर सुखी सोमेंच्या बड्यान मरेक ब्रिको बाराडली आनी पवित्र वरवीं गर्वेस जाली. नमान मरेक रुपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावजे कुशीचे जेजू. बगेन मरी देवाचे मागीर आमो पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपल्या सुमेंची साकर तुज्या शब्द परमाणे म्हजे थंय जा. नमान मरेक रुपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावजे कुशीचे जेजू. बगेन मरी देवाचे मागीर आमो पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदींचे येलो. नमान मरेक रुपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावजे कुशीचे जेजू. बगेन मरी देवाचे मागीर आमो पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आमा पासून विनंती कर क्रिस्ताच्या पासून आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया येसुया बड्यान बरी कोबाव दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्ता मनशाक घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्ट आनी कुसारी जिवनाच्या आनंदाक आमी पळोवशी तुजी कृपा आमच्यान तसली वत मागता त्या क्रिस्तांच्या सगळ्या मार्फत आमेन. महिमा बापा आणि पुतानी पळयतात म्या महिमा बापा आणि पुतानी पळयतात म्या महिमा बापा आणि पुतान पळयतात म्या राखून बडव्या कडे मागणे देवा गेल्या बडव्या आमच्या सगळीच्या जय म्हाका दिला तुका तुमची मोतच काडे म्हाका सांबाळसलो आमेन. पाप सैबाच्या हृदयापासून मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पळयत जावं तुझे राज आमकां येवची खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणे पडूंक दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावजे कुशीचे जेजू. बगेन मरी देवाचे मागीर आमो पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुतान पळयतात म्या आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो.
मोगाच्या न्हू आमी एक कुटाम जावन देवाचे उतार आयकूंक आनी येवंकरीस भेटोवंक हे वेदी भोंवती एकठांय जाल्या. आयची देवस्तुती क्रिस्त आमचो सोडवणदार म्हूण परगटचे ताचे आपोस्तल जावंक उलो दिता. सर्गींचो बापा उदारपणान ताच्या पुता जेजू मारिफात सर्गींचे देरवी आमकां वांटता आनी ताचेर विश्वास दवरल्यांक ताच्या दयेचे हक्कदार आनी फुडारी जावं विंचता. सर्गींचे दरवी जावन आसच्या जेजूक विश्वासून परगटोवंक आदार मागया आनी सर्गींचे दिरवे वांटच्याक पवित्र सभे पासत आनी तिच्या मणाऱ्या पासत मागया. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो आनी प्रत्येक जावन देवाधीन जाल्ल्या आमचे म्हजी मावशी आनी आमची भयण लिना सुआरेस हाच्या दुखेस्त भुरग्यां पासत ताच्या भाव भयणी पासत सोयऱ्यां कुटुंबाच्यान मनशा जिवीत क्रिस्ती बावार्थ देवाचें वर्तें देणें किर्तन नवद दावळेर किर्तनकार आमकां सांगता आमच्या जिविताची अवधी 70 वर्सां बळ भलायकी आसल्या 80 पूण चड करून सडवात हाडटात कश्ट आनी दूख बेगीनच तीं सरतात आनी आमी नांच जाता. आमची भयणीक देवान 5 वर्सांची लांब आवक देवान दिल्लें आनी 7 जाणां भुरग्यांचें देणें तिका देवान दिल्लें. आपल्या भाव भयणीक एक बरी भयण जावन आपल्या पतीची विस्वासी पतीण जावन भुरग्यांक मोगाची आवय जावन नातरांक मोगाची माय जावन सयऱ्यांक सर्वांक मोगाची जावन ती ह्या संवसारी तिचे कश्टाची जिणी तरी क्रिस्ती बावार्थान ती जेली. तिच्या जिवितांत तिणें कितेंय सूख या पाताक केलां तर दयाळ आनी मोगाळ काकुळदार देव तिका बगसून ससनाचें जिवीत लाभोवं दी म्हूण आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानान पावो परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर बलिदार देवाक आनी तुमकां भयणो जो गुन्यांव अनुसरून सांगता अनुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हांव म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या कुसत बेगीन सदांच संवकार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो तुमचे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं तुमकां मागता. सर पदीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं.
प्रार्थुया. सरस्परा देवा, तूं बावटांक एका मनाची आनी एका काळजाची करताय. तूं फरमायताय तसो मोग करूंक आनी तूं बसयताय ताची आशा धरूंक तुजे परजेक पावो कर. अशें ह्या खातीर संवसारांत आमी जियेतना जंय करो संतोश आसा थंय आमची काळजां थीर करून दवरूंक आमकां निर्मी. सर तुजो पूत जेजू क्रिस्त मेलो आनी मरणाचो पुनर्जीवन जालो म्हूण बावरतान आमी परगटाव. ताची सवे अंतरून गेल्ले आमचे भयण लिना सुवारीस तुज्या सेवक ताचे वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या संतोशाक पावय. तो देव तुजे सवे पळयतात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. शेबनाक रावरेल्याच्या करबऱ्यांक दलबारांचो सरस्पोर अशें सांगता. हांव तुका तुज्या उद्देंतलो काडटलो आनी तुज्या स्थानावयलो वोण सेकला घालतलो. आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकांक इल्कियाच्या पुता एलियाकीमाक आपयतलो. हांव ताका तुजो दगलो नासयतलो, तुजो कमरबंद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताच्या हाती दितलो. तो जेरुसलेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या घराण्याक एक बापय जातलो. हांव ताच्या भुजांचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो. तो उगडतलो आनी कोणूच दामचो ना, तो दामतलो आनी कोणूच उगडचो ना. एक कुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचें सिंहासन जातलो. सर्वेस्पराचें उतर. तुझे नाव आणि तुवे दिले उतर.
पापाची वळो तो पयस्तावनच दवरता तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक वाळटा तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसरनाका तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक वाळटा तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसरनाका. सांग पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावां भयणीनो, हां कितली आगाध देवाची संपत, कितली निगोड ताची जाणवाय आनी समजोणी. कोण आटापीत ताची फैसलां, कोण पारकीत ताच्यो वाटो. सर्वेस्पराची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो, कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो, कोणें तें ताका पयिल्लें दिलां आनी उपरांत प्रतिफोल म्हूण ताचें लागचें घेतलां. सर वस्तू ताचे तावन आरंभ जातात, ताचे मारिफात आनी ताचे खातीर शेवट जोडटात. ताका जावं महिमा सदां सर्वदां. आमेन. सर्वेस्पराचें उतर. उद्गार. पेद्रू वा कडप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों आनी पाताळाचे दारवटेर तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. सर्वेस्पर तुमचे एक सोबे हासूं आनी तुमच्या आज्ञा सोवे आसो. मा देवा परमणे शुभ वर्तमान. उपरांत सजारिया फिलिपी नांवाच्या प्रांत्याक येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशाबताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्थान जाता जुवांव म्हणटात, हेर थोडी तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रभाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्ही, बगा सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणचें कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों. पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाचो शाव्यो दितलो. जे कितें संवसारी तूं आड व्हरतलोय तें सर्गीं आड व्हरलेलें जातलें, आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गीं सोडयलेलें जातलें. उपरांत म्हूण क्रिस्त म्हूण कोणायकी सांगिनाय म्हूण ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. सोम्याचे शुभ वर्तमान. क्रिस्ते मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्यांक एकामेकाची वळख विविध संदर्भार आनी विविध संबंधांत देखून संदर्भ आनी संबंध आमच्या जिवितांत घडटात. संदर्भ म्हणल्यार एक व्यक्ती म्हाका खंयच्याय एका संदर्भार मेळटा आनी ताची म्हाका वळख जाता, जावं बसार जावं एका कार्यक्रमांत वा सदांनी ताका पळयता हांव. संदर्भ आमकां उदेस्त आसतना आनी एकल्याची वळख आमकां जाता. संबंध जाता घोव आनी बायले मदलो संबंध, आवय आनी भुरग्यां मदलो संबंध, बापय आनी भुरग्यां मदलो संबंध वा कुटुंबाचो संबंध.
आनी ह्या संबंदा रिफात एकामेकाची वळख जाता. आनी थोडे तेम गेल्ल्या उपरांत जर एका व्यक्तीन तुमकां विचारले जर तूं म्हजे विशयान कितें म्हणटाय आनी खंडीत तवळ एक थोडें उतरां म्हणी आमकां सांगूंक सलीसायेचीं जाता. कित्याक संबंद आनी संदर्भा वरवीं आमचे थंय एका रितीच्यो बांद घडला आनी ह्या वरवीं एका मनशा विशयांत आमकां सांगूंक सलीसायेचें जाता. आज आमची भयण लिना सुवारीस 12 वर्सांची जिवीत जियेल्ल्या उपरांत ह्या संवसारी आपणाचें पैण आखेर करून सर्गींच्या पैणाक ती सुरवात तिणें केल्या. आज तिचे विशयांत तुमकां मस्त जाणांक कळीत आसा आनी ह्या खातीर तिच्या मोगान तुमी ह्या मरणाच्या मिसाक आयल्यात. कित्याक तिचे विशयांत तिच्या जिविता विशयांत तिच्या भुरग्यां विशयांत खंयच्याय एका संदर्भार वा खंयच्याय एका संबंदान तुमी एक जाल्यात. देखून तुमचे मदें एक बांद आसा आनी आज तिचे विशयांत तुमकां सांगूंक मस्तू आसा जावंक पुरो वा एकामेका लागीं तुमी उलयल्यात. हे कित्याक आज हांव ह्या शर्मावाच्या सुरवेर सांगता म्हणल्यार जेजूनी शिसांक असलीं 1-2 सवालां केलीं. पयलें सवाल लोक कितें म्हणटा म्हजे विशयांत आनी शीस म्हणटात, थोडे तूं स्थान दिता जुवांव म्हणटात, थोडे तूं प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात, थोडे तूं येरेमिया म्हणटात, थोडे तूं स्थान दिता जुवांव म्हणटात, एलिया म्हणटात. आनी तो जेजू तांकां एक दुसरें सवाल विचारता आनी तें सवाल शिसांच्या काळजाक लागशिल्लें आनी तें सवाल जावन आसा पूण तुमी हांव कोण म्हणटात. तुमी म्हणजे तूं एकलो आनी सगळ्यांची जाप आरावन आनी नेरावन थंयसर पेद्रो म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी तवळ जेजू ताका शाबासकी दिता आनी म्हणटा बागी तूं सिमा योनाच्या पुता कित्याक हें उगडापें केलां खंयच्याय मनशान न्हय बगा सर्गींच्या म्हज्या बापान. देखून सर्गराज्याच्यो सावयो हांव तुका दितलो जें कितें तूं संवसारी आड व्हरतलोय सर्गी आड व्हरलेलें जातलें म्हूण ताका ह्या पवित्र सभेचो मस्तक जावन तो नेमता. मुगाळ भोवनो आनी बेणीनो, पयलें सवाल आनी एकलो तुजे विशयान कालें उलयता म्हूण तें जेजूक कांय गरजेचें न्हय आसलें. दुसरें सवाल काळजाच्या अंतस्करणाक लागलेलें तें जावन आसा तूं तुज्या काळजांत म्हजे विशयान कितें उसारताय तें म्हाका सांग. आनी आज जेजू म्हाका आनी तुका हेंच सवाल विचारता. 12 वर्सांची जिणी आमी जियेल्ल्या मिसाक आयल्या, मस्त शर्माव आमी आयकल्यात, मस्त बोटीन देवाचें उतर आयकलां. आज जेजू म्हाका आनी तुका जर विचारता जाल्यार तूं म्हजे विशयान कितें म्हणटाय. आनी ह्या सवालाक हांवें आनी तुवें जाप दिती तर 2 संगतीच्यो जापी आसात. पयलें जाप आमकां दोतोरान शिकयलां जेजू कोण, तो कसलो व्यक्ती, खंय जावन आयिल्लो, कालें केलां म्हूण. आमच्या आवय बापायनी आमकां दोतोन दिल्या जेजू विशयान म्हाका आनी तुका वळख दिल्या. हर एका मिसा वेळार शर्मावन दिता आसतना तुमी आयकल्या जेजू कोण म्हूण. आनी ही जावन आसा संवसारी जाणवाय आनी ही जाणवाय तुमी भायर जावन आपणायलेली. दुसरें सवाल जेजू आज विचारीत आनी त्या सवालाक जाप तुज्या आनी म्हज्या काळजाच्या अंतस्करणांत हांवें दिवंक आसा. ती जावन आसा जेजू म्हाका कोण. म्हाका म्हजो इश्ट गी, म्हजो सोडवणदार जावं पुरो, म्हाका बुजवण दिवचो, म्हाका पिडा गूण करचो वैज. आनी अशें विविध संगती मरिफात जेजू म्हज्या जिवितांत थोड्या ना थोड्या रितीर म्हाका प्रभाव ताणें गेला. एक 4 सांत आनी सांतिनी विशयां तुमकां तुमचे मुखार दवरता. आबिलाची सांत तेरेज म्हणटा जेजू एक खरो इश्ट, ही इज अ गूड फ्रेंड. देखून आबिलाची सांत तेरेज म्हणटा मागण्या मुखांत्र जेजू कडेन हांव कितलेंय उलयतां कित्याक एका इश्टा कडेन बसून उलयल्लें बरी. देखून जेजूक ती एक इश्ट म्हणटा, इज अ गूड फ्रेंड. मात्र न्ही जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेज म्हणटा ल्हान ल्हान संगतींनी म्हज्या जिविताच्या ल्हान ल्हान संगतींनी हांव जेजूक पळयतां. आनी ह्या खातीर तिका जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेज म्हूण नांव पडुल्लें. लिटल थिंग्स वा लिटल फ्लावर, ल्हान ल्हान संगती मुखांतर जेजूक हांव लागीं जाता आसा. सान फ्रांसीस आसिसी जेजूक अपार रितीन मोग केल्लो व्यक्ती. आपणाचें आडंबर आनी राजवडकी सक्कट सांडून जेजूचो पाटलाव करूंक तो गेल्लो आनी ह्या मरिफात जेजू सरशीन तो जावलो. देखून ताका जेजू म्हणल्यार एक अपार मोगाचो व्यक्ती, मोस्ट लवींग पर्सन. आनी निमाणें सा फावस्तीन क्लोवास्की जेजूचे जे दैवीक काकुळतेची सांतीन आमी म्हणटा जेजू तिका दिश्टीक पडलो आनी दैवीक काकुळतेची तें तेर्स आनी ताचें भक्तीपण आचरण करूंक कारण जाल्ली सांतीन फावस्तिना. आनी ह्या फावस्तिनाची ती म्हणटा जेजू थंय हांवें दवरचे पातयेणी म्हजे आनी ताचो बांद. देखूनच दैवीक काकुळतेच्या पिंतुराच्या निमाणें उतरां आसात जीजस आय ट्रस्ट इन यू, सो मी हांव तुजेर बरवसतां, तुजेर हांव पातयेतां. देखून फावस्तिना म्हणटा
जेजू आणि म्हजे मदलो संबंध जावन असो पात्येन असो संबंध, अ ट्रस्टिंग रिलेशनशीप. देखून ह्या 4 जाणां संतींची जिवीत जेजू थंय कितें म्हूण तुमच्या मुखार दवरलें. आवेलाची सांत तेरेज, जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेज, सांत फ्रांसीस आसिसी आनी फावस्तीन क्लोवास्की. ह्या 4 जाणांच्या सांतिनेच्या वा संतांच्या जिणे मरिफात जेजूक ती चड लागीं जाल्ली. आमची बहीण लिना सुवारीस फाटल्या 12 वर्सांची जिणी ह्या संवसारी जियेल्ली. एका ना एका रितीन जेजू तिचे सांगता एक इश्ट जावन, तिचो बुजवणदार जावन, तिच्या कश्टा दुखीन पिडेशिड्या वेळार तिचो वैज जावन वा तिचो सोडवणदार जावन तिच्या जिवितांत प्रवेश जाल्लो आनी तिणें त्या जेजूक आराधन केल्लो. एका ना एका रितीर जिविताच्या कश्टान संबंदांत तिणें जेजूचो ससाय मोगुल्लो. सबार मिसां तिणें भेटयल्यान, सबार नोवेनां तिणें केल्यान, सबार पोटी हरी एक पोटी तेच कुटुंबाचें मागणें तिणें केलां. आनी हरी एका संगतींनी हांव चिंतान जेजू कडेन तिणें एक संबंध दवरला. आनी आज ती सर्गाराजान वचून जेजू सरशी पावता आसतना खंडीत जावन जेजू तिचे कडेन एक सवाल विचारतलो. आनी तो सवाल जावन आसा, भयणी तुज्या जिवितांत म्हाका तुवें काल म्हूण घेतलें. आनी खंडीत जावन आमची भयण खंयची एक जाप दिवंक ती तयार आसतली. जावं जेजू जावन आसलो म्हज्या जिवितांत एक इश्ट, जेजू जावन आसलो म्हज्या जिवितांत एक सोडवणदार, जेजू जावन आसलो म्हज्या कश्टा दुखीन म्हाका एक बुजवण दिवचो, जेजू जावन आसलो हांव पिडेंत आसतना म्हाका गूण केल्लो वैस आनी लांब जिविताचें हांवक दिल्लो तसो सोमी. देखून आज आमची भयण सर्गाराजान पावता आसतना ही उतरां ही जाप सोम्याक दितलो. म्हज्या जिवितांत जेन्ना जिविताची सांज येता आसतना सोम्या कडेन म्हजो संबंद कसलो म्हूण हांवें सोम्याक सांगूंक आसा. दिसपडटे आमच्या मागण्या वेळार जिविता वेळार आमी हेंच सांगूंक आसा. आनी ह्याच खातीर पेद्रून म्हणलें बरी, सोम्या तूं जावन आसाय, सोमी तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आज त्याच जिव्या देवाच्या पुता लागीं आमची भयण पैण करून गेल्या आनी आमकां त्या जेजूतावन दराळ बेसांवान दांड दितली. ही पातयेनी आमच्या काळ जमान्यांनी देवर्ण बरोबरशान हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. आमेन. मोगाच्या भावींनो, आतां आमी आमच्या बोवार्थाची उसळणी करया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर पदवीदार बाप तो सगळ्यांनी क्रिस्ताक सत बापाच्या सैंबासो त्याच्यावरील स्वर वस्तू केल्यात आम्हा मनशांचो आणि आमचे सोडणेपासो सरकार कांतो देवलो आणि पळयतातच्या वरील अंतर्य शिवधारी मुकुट घेतले आणि तो मनुष्यालो आमचे मत्सो पांच मिनटां कालता कुसार मारलो आणि कश्ट मारून सुसलें आणि ताका निके गेलो आणि पळयत पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा पुन्हा जीवन गेलो सगळा सोडलो आणि बापाच्या उज्यावर बसला मेल्यांची मनशां करून वैभान पकडून येतलो आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसचो ना आनी पळयतात सत म्हणटा सोमी आनी जीव जाता तो बापा आनी पुता तो अनेक जाला बापा आनी पुता बऱ्या बऱ्या ताका संवसार नमस्कार आनी महिमा एकच पळयत खातले आनी दोन स्थापले पयसले सत म्हणटा पत्कांच्या वचना खातीर एक पयस असं म्हणटा मेल्यांच्या पुन्हा जन्मना आनी सुस्नाचो दिवता विश्वास रावता. मोगाच्या बाबीनो आमचो देव जन आसा सर देण्याचो दातार ताचे मुखार आतां आमी आमची सर मागणी आनी ते सवा आमी ताचे समोर उबारया. मोगाळा बापा, तुझ्या पुतान स्थापीत केल्ली पवित्र सभा सोलोनच्या आमच्या भाग्यवान बापान पवित्र सभेच्या सव मुनियारांनी आनी बाबात्यांनी जेजू जावन आसा क्रिस्त देवाचो पूत म्हणलें सत प्रगट करूंक धैर्य दी म्हूण मागता.
जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी देवाच्या राजाची मोला राष्ट्रबांच्या संगतीने दराल मापान वापारीशे आणि तांचे तब्येन दिल्ल्या लोकांचे प्रामाणिकपणान सेवा करून तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. विविध पिढेनी कश्टूंच्या आमच्या भावा बहिणीक तूं सुशेग दी. तांकां आसची पिडा आनी एकसूरपण विश्वासीपण धैर्यान फूड करूंक सकत दी म्हूण मागता. पवित्र सभेचे सांजे जावन आमकां आसची जबाबदारी विश्वासीपण चलोवंक आनी तिणें शिकोवच्या स्वता भावार्थ्यान मानून घेवंक संवसारा तिचे वादावळीक हात दिवन वावराशी आमकां कृपा दी म्हूण मागता. येमकारिस्ताच्या मेजाबावरी एकठांय जाल्ली आमी दगदिवनी वेळार कंगाल जायनाशें, सूख शिकोवन कबूल जायनाशें आनी पवित्र सभेच्या पासलेतावन विंगड जायनाशें आमकां राख म्हूण मागता. देळा बाबा, पुढच्या दिसा देवान दिन जाल्ल्या आमच्या भयणी लिना सुवारीस हिचे तें दया दाखी, तिची पदकां बॉक्सी आनी तिका सस्नाचें जिवीत लाभय. तशेंच देवा दिन जाल्ल्या तिच्या पती आनी तिच्या दुयेचेरी तुजें दयाळ दिश्ट दाखय आनी तांकां सस्नाचें जिवीत लाभय. सोर ताच्या भुरग्यांक बुजोवण दी. भुरग्यांक सैऱ्यांक कुटुंबादारांस तांचेर बुजोवण दी आनी तिचें रिते जाल्लें तें स्थान तांकां बरोवंक तूं कुमोग कर. हें आमी मागता. सुमया आमचें प्रार्थना आयक. सुमया एक घडी भर मौनपणी आतां आमी आमचे मागणें देवा लागीं उबारया. सर्पदिदारा दयाळाने मगळा बापा, तुज्या भुरग्यांनी तुजे समोर भावर्थान उबारली ही सोर आमची मागणी आनी प्रार्थना दिवन दयेन मानून घे. तूं आमची काळजां आनी मनां जाणाय. कितें आमच्यो गरजो आसात त्यो तूं जाणाय. आमी कितें मागून तें तुज्या दयेन आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. Give up.
बाळ भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. सरस्परा एकेच बली वरीन तुवें एक आपणायलेली परजा तुका करून घेतली. तुजे पयस सभेंत एकवटाची आनी शांतीची देणी दयेन आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सोर काळी आनी स थंय आमी तुका दिन वचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमा मनशांची अस्कतकायची दया दूर करून ताणें आमकां हांव जल्म घेतलो आनी कुर्साचें मरण सुसून ससनाच्या मरणांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां सिंहासनां आनी पदव्यां बराबर आनी सर्गींच्या सोर दळबारां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सरस्परा करोसू तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर. देखून दवा बरी तुज्या पवित्रात्म्याक जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. कश्ट मरण सुसूंक आपले कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. काल्स घेतली, तुका दिन वाचून त्या आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताचे काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगात. पदकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सबारां पसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good. Somya ami ho rokata ani he kalsitre pieta itre pauti tu parakes tuje maran pargarta. देखून सरस्परा सोम्या जेजू क्रिस्त जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या उडासाक
आमी तुका जिवीत सोडो आनी सोडवण्याची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतिल्ले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कलतेकायेन मागता. सर्वेस्परा अकेबित में जरविस्तलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. अशें लियो आमच्या भगेवन बाबा, पिटर पावल आमच्या गवळी बाबा, सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका पिती मोगांत संपूर्ण कर. लिना सुवाडीस तुजे सेवकीचो उगडास कर. ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें तिका आपोवन तुज्या पुताची मरणाची ती वांटेली जाली, तशीच ताच्या पुना जिवंतपणांत ती वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचोय उडास कर. आनी तुज्या काकुळतेन अंतरिल्ल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकुळट कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आमकां मरये देवाच्या माये संगाती, भाग्यवंत जुजायतीचो पोती, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सरकाळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या संतां भक्तां बराबर सस्ताच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांचे सांगाता तुका वाखणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगता आनी ताची तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सर पदवेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुडोंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरोशेन अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतली सुटाई आनी सोर आकांतांतली वाटाई. कित्याक रासवडती पदवी आनी महिमा तुजे संसाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक आनी तुमचो तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. माय मोगोसन एकवटाचो गुट जावन आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे आप काढलेले
हो जावन आसा जिवन जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोर आमी सुभागी सम्याक तुझ्या घरा येवंक म्हाका फोवना पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
प्रार्थोया. सरस्परा देवा, या आमच्या संसाराच्या परिणाम वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमच्या वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें, तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पसलेल्या लिना सुवारीस आमच्या भयणीक ससनाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. ದಯಕನ್ ಬೊಸಾತ್ ಅದಲ ಇತರಜಿ ಕಾಣಿಕ 5235 5235 येवच्या इतरतान मंदी फेस्ताची नोवेनाची सुरवात जाता. त्या दिसा 21 दोतोन आसची ना, ती 2 ऑगस्ट म्हयन्याच्या पयल्या इतर आसतली आनी त्या दिसा आमी कोंकणी मान्यता दिवस आचरण करता. मी साव नोवेन जावन पुला अर्पूण जाल्ल्यांत ऐशिवयम यू आगयोग आनी फिरगसगारां सांगात आमी कोंकणी मायेसो बावटो उबारून ताच्या उपरांत एका वराचे कार्यक्रम इस्कॉलाच्या टेनशिटी पोंदा आसतले. थंयसरच कापी फळारी आसतलो सर फिरगसगारां मोगाच्या बोणे. ऑगस्टच्या 6 तारखेक आयतारा 3 तावन संजे पर्यंत फिरगसगारांक वाड्यावर नवां आयिल्ल्या लेकार ग्रूप करून आमी खेळ खेळयतल्या. हे फेस्ताक तयाराय जावन मांडून हाडचें फिरगसगारांचो खेळ ICYM हे कार्य मांडून हाडटा तांकां सहकार दिया. बायबल अध्ययन मातेवाचो वांजेल गुंडायन अध्याय करच्याक मुखल्या 5 शनिवारांनी म्हणजे ऑगस्ट 30, सप्टेंबर 6, 13, 20 आनी 27 हे 5 शनिवार आमच्या वाराड्या मट्टार बायबल अध्ययन मांडून हाडला. सुरतकली गरजेन ते आसतले. देखून हे 5 आयतार कितें आसात, ह्या 5 आयताराच्या संजेच्या वेळार मातेवाचो वांजेल अध्ययन करूंक कोणाक मोन आसा तांणी भाग घेवंक आसात आनी म्हजे कडेन नांवां दिवयेत. आज सुरतकल वारोडो करजमेतीक पंगडाची मागण्या जमत संजेर 3 तावन 6 वरां पर्यंत सुरतकलांत आसतली. येताना दयकन बायबलाची एक प्रती आण दियात. राखण्याची वर्गणी कोणाकी नवीकृत करूंक नव्यान करूंक जाय तर YCS भुरग्यांक तुमी संपर्क करियेत. ती वर्गणी नवीकृत वा नव्यान करचें करतात. मरियेच्या जल्माच्या फेस्ताक मुर्दोम आनी दान दिवं तुमकां अवकाश आसा. मुखल्या दिसांनी तो तुमी म्हजे कडेन दिवयेत. आमच्या फिरगजीची सांज जेवाड्याची लिना सुवारीस ब्रेस्तर दिसा देवादीन जाल्ली. तिका आमी ससनोचो विशय मागता. तशेंच सुदुकेस कुटुंबाक बुजोवन पाठयता. आतां कुटुंबातावन श्रद्धांजली आनी तशेंच देव बरें करूं म्हणची 2 उतरां आनी ताच्या उपरांत मरणाची रीत चलोवन व्हरतल्या. तुजे थंय आसा भंडार कुरपेचें, उगडताय तूं म्हाका काळीज मोगाचें. तयार केलाय सोबीत रावळेर शांतीचें, दिलाय म्हाका जिवीत सर्गाराजाचें. आज आमची भयण आमचे मुखार निर्जीव आसा तरी ही जावन आसात उतरां सर्गाराजान शांत विशय घेवच्या आमच्या भयणीची. मोगाच्यानो, आज आमची मोगाळ भयण लिना सुवारिसाच्या आत्म्याक शांती मागोवंक आनी तिच्या वेगळ्या सरा वरवीं दुखेस जाल्ल्या तिच्या भुरग्यांक कुटुंबाच्यांक बुजोवन पटावंक आयिल्ल्या तुमच्या सर्वांतर्फेन कुटुंबाच्यांक बुजोवणेची 2 उतरां उलोवंक हांव तुमचे मुखार आसां. आमी मेल्ल्या नंतर ससनांक जियोवचें जावन आसा आमच्या जिणेचो शेवट. जिवन म्हणलें थोड्या तेंपाचें पयन, मरण म्हणल्या बंदरार अखेर जाता. भावार्थ्यांक आनी हाच्या आदीं मरण पावल्ल्यांक प्रकटन पुस्तक अशें म्हणटा, देवूस ताच्या भक्ता सवें आसून ताका ते मुखामुखी पळयतले आनी ताची सेवा करतले आनी थंयसर ते युगायुगांतर रजवट चलयतले. वय मोगाच्यानो, त्या युगायुगांतर बळच्या बागी शाराक आमची भयण लिना सुवारीस 20 तारखेर ब्रेस्तारा सकाळीं
निमाणो सक्रामेंत आणि प्राजीत आमच्या विगार बापातावन घेवन अंतीम तयाराय तिणें केल्ली. उपरांत दनपरां तिसो आत्मो देवान स्विकार केलो. आमची बहीण लिना सुवारीस 1940 इसवेन मेयाच्या 15 तारखेर पेजार पिर्गेजेन जल्माल्ली. तिचो बापूय देवादीन जोसेफ डिसोजा आनी आवय जुवाना फेर्नांडीस. हांकां 7 जाणां भुरगीं, ते एक चरके आनी 4 चेडवां. आमची भयण लिना सुवारीस तिसरी जावन आशिल्ली. आमची भयण लिना सुवारीस पेजार पिर्गेजेच्या मार्क फिलिप सुवारीसा लागीं तिचें लग्न 1960 इसवेन मेयाच्या 10 तारखेर पेजार सांजुजेच्या देव तेंपलांत जाल्लें. तांच्या काजारी जिवितांत देवान तांकां 7 जाणां भुरग्यांचें देणें फावो केल्लें. 4 चरके आनी 3 चेडवां. हांचे पैकी मलगणे दू मिरा देवादीन जाला. लिना सुवारीस आनी मार्क सुवारीस तांच्या कुटुंबा जिवितांत भुरग्यांक बरें शिकप बऱ्या फुडाराक तांणी पावयलां आनी 4 भुरगीं लग्नाचो सक्रामेंत घेवन तांचें कुटाम बांदून आसात. 12 वर्सां पयलें तिचो पती देवादीन जाला. पेजार पिर्गेजेच्या वयल्या बाळा वाड्यान तांचें आदलें घर. बाळा ग्रामांतावन मुक्का पिर्गेजेंतल्या शेळायरू सांजुजे वाड्यांत वस्ती करता म्हणसर बाळांत कृशी तांची व्याप्त जावन आशिल्ली. कुटुंबाच्या आदारा खातीर कृशींत वावर करून कुटुंबाक तिणें मोठो आदार दिला. भलायकी बरी नातिल्ल्या दिसांनी सदांच टीव्हीर प्रसार जावची मिसां ती पळयताली आनी देवाचें उतार सदांच आयकताली. दिसाळीं पत्रां राखणो वाचचें पुस्तकां वाचचें तिचें सदांचें अभ्यास जावन आशिल्लें. लेखांत मस्त हुशार आशिल्ली. तिच्या नातीक मॅथ्स तिणें शिकयलां. तिच्या घरा कोणी भेट केल्ल्या वेळार तिका मस्त संतोश भोगतालो. निमाण्या दिसांनी तिची भेट करतना त्या व्यक्तीचें नांव उडास येना तर ताच्या आवय बापायचें नांव गांव सांगून तांचो पूत म्हूण सांगून वळखताली. वाड्यांत आनी सजारांत ती सक्काडांकी मोगाची जावन आशिल्ली. फाटल्या 2 वर्सां तावन तिची भलायकी तितली बरी नातिल्ली. ह्या वेळा तिच्या 2 दुवांनी मेटिल्डा आनी मेविसान शिरवांत आनी बळयेंत ती वस्ती करून आशिल्ल्या घरांनी तांणी तिची बऱ्या रितीन सेवा दिवन तिका सांबाळ्ळां. ती एक देवबिरांतीची मोगाळ मायपाशी आवय जावन आसून तशेंच कुटुंबांत एक धैर्यादीक व्यक्तित्वाची स्त्री जावन आशिल्ली आनी तिचें कुटाम तिणें मोगान सांबाळून व्हेलां. वस्तू तिणें दाखयल्लो मोग आनी मायपास तिच्या कुटुंबांत आमी पळोवन आसा. मोगाचेनो आज आमच्या आवयचें ना आजारपण आमकां दूख काडटा, पूण आमकांय त्या बागीत शाराक सोम्या संगी एकवटोंक आसा म्हणलें धैर्य आमचें करून घेवया. मोगाळ मांयच्या वेगळासरा वरवीं दुखेत जाल्ल्या तिच्या भुरग्यांक कुटुंबाच्यांक आनी मोगाच्यांक आमी बुजयता. दुखेत जाल्ल्या तिच्या कुटुंबाक देवाचो मोग बुजवण दिवं आनी आमचो देव
आपल्या पुताच्या महिमेंत वांटेली करून दी म्हणलें आमचे सर्वांचे मागणें. तर मोगाळ माय, रितें जालां काळीज आमचें तूं नासतना. orto संतोष आसलो तूं आमचे संगी आसतना. कितलो मोग दिलोय जिवांत आसतना. बरोवन येतात काळजां आमची चिंतना. आसतें तुजें रुपणें सदां नियाळ. उगडास तुजो आसतलो सदां आमच्या मागण्यांत. तर काकुळतीच्या बापा, आमी तुका परतून मागता. आमी समेस्त सर आमी सांगाता मागया. ससनाचो विशीव सरेस्परा तिका लाभय आनी निरंतर प्रकाश तिचेर पंकय. समाधानान तिचो आत्मो विशय घेवं. आमेन. मोगाच्यानो, आज हांव पयल्यान पयलें देवाक अर्गां दितां आमकां बरी आवय दिल्ल्या खातीर. तिका 80 आनी 100 वर्सांचें आवक देवान दिलें. तिणें आमकां बऱ्या गुणांनी वाडोवन बऱ्या फुडाराक पावोवन ह्या संवसाराक आदेवस करून मुखल्या पैनाक ती समकाल्या. हांव उपकार बावडूंक आशेतां आयच्या दिसा मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या बाप मॅक्सिम नजरेत, 6 बेटोवनी भेटयल्ल्या बाप स्टॅनी पिंटो आनी बाप सिरील पिंटो तुमकांय देव बरें करूं. ह्या वेळार तिच्या जिणेच्या अखेरीच्या दिसांनी तिका कुमोग जाल्ल्याचो उडास करून धन्यवाद पाठोवंक खुशी व्हरता. माय पिडेस्त जावन हांतुळणार आसतना पवित्र एवकारिस्त घरा हाडून जेजूक सेवंक अवकाश करून दिल्ल्या फिरगजीच्या याजांकांचो, शिरवां आनी बळये फिरगजीच्या याजांकांचो आनी आसीसी निलयाच्या दियाकोणांचो उपकार बावडटा. फाटल्या 20 वर्सां तावन वैद्यकी सेवा दिल्ल्या डॉक्टर सुनील कुमार हांचो, तशेंच ह्या दिसांनी सेवा दिल्ल्या डॉक्टर मिथुन आनी श्रीनिवास हॉस्पिटल मुक्का हांगाच्या नर्सांचो, तशेंच डॉक्टर कॅरोलिन पी डिसोजा सायकियाट्रिस्ट मंगळूरू हांचोय उपकार बावडटा. बळयेन सेवा दिल्ल्या नर्स सोनिया, चेळारांत सेवा दिल्ल्या नर्स आशा हांकांय देव बरें करूं. शिरवांत मांयक सांगात दिल्ल्या प्रेसिल्ला आनी उशाक्का, बळयेचे विमला, केअरटेकर गायत्री आनी लक्ष्मी हांचोय उपकार बावडटा. शिरवांच्या वाड्या घरांचो आनी शेजाऱ्यांचो हांव उपकार बावडटां आनी बळयेच्या वाड्याच्या गुरकाराक देव बरें करूं म्हणटा. सांजुजे वाड्याच्या गुरकाराक, प्रतिनिधींक आनी सर वाड्या घरांक धन्यवाद पटयतां. ह्या 3 दिसांनी घरा येवन मागणें करून तेर्स भेटोवन कुटुंबाच्यांक बुजोवन दिवन सहकार दिल्याक. प्रत्येक जावन मांयक आदेवस मागोवंक हांगासर जमल्ल्या फिरगज घरांक, वाड्या घरांक, कुटुंबादारांक, शेजाऱ्यांक, तशेंच कोणायक विसरल्यां तर तुमकांय सोमेस्तांक देव बरें करूं. Bem Lina Sivaris हिच्या आत्म्याक सस्तनाचो विशय मागून 7व्या दिसाचे मीस ह्या बुधवारा 9:30 वरार हांगासर इगर्जेंत आसतलें. आतां अंतीम पैणाची विधी जाल्ल्यान सेमेस्त्री कुशीन पैण करतना कोण चलोवन वेता तेची जागृत करा, कित्याक म्हणल्यार हायवे थंयसर क्रॉस करचे पडटा. कोण वेहिकल हाडटात तुमी सेमेस्त्रीच्या भायल्या मार्गार एका कुशीन रावया, थंयसर दरबस्त जागो आसा. देखून दोनी कुशीन रावय नाकात, एका कुशीक लांबायन रावयल्यार थंयसर वेहिकल दवरूंक जाय पुरतो जागो आसा. उबी रावया. देवाच्या भाग्यवंतान हें गीत आमी गावया.
मेल्ले कुडेक मातये लावनचो कायदो वावरतांचे चाली प्रमाणे पाळतना धन्या देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीची आमी मातये लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणांत अविनाशी करूंक आनी तिचो आत्मो भगवंतांच्या जम्यान मेळो. अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या घोड्याच्या कांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतर वैभव आनी भगवंताचो सांगात तिका पावो जावं. भोव दयाळ बापा, आमच्या भयणीचो आत्मा आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त सांगता पुन्हा जिवंत ती जातली म्हूण तिर भरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकरणेक सबारदेण्यान तुवें भरली. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनवस्तांव सर्वेस्पर आमचें प्रार्थना तूं काकुळटीन मानून घे. तुज्या साकरणेक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसांव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेका बुजोवन दिश्टी कर. अशें क्रिस्त सवें पावोवन तुजें सांगता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदांकाळ जियोंक क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरू, तुज्या येण्या वेळी रग साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गींच्या जेरुसल्या शेरा वरून पावो पवित्रंबाचे सुवाते हांव वेता.
तुझे सरशी देवा
दिसता 3 दीस फोंडांत विशेव घेवन तुजेर विश्वास दवरतले जे फोंड तुवें पवित केले. तुझे जरी कुडीनी पिकूंक करता तुझे सुना जिवंत मनसो भरवसो वाडयतात. हे आमचें प्रार्थन म्हणून घे. ह्या फोंडांत तुजे साखरनी निना सुवाळीचाक शांत विशेव मेळो. तूं समजे पुन्हा जिवंतपणाने जिवीत देखून तिका पुन्हा जिवंत करतस. तुज्या मुखामळाच्या उजवडान ससनाक प्रकाश भोगूंक तिका पावय. तुमची येताय राजवट सदैताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या बहिणीक ह्या जिवितांत तो आपणा सरशीन देवाना पयले देखून मातयेन केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पण मेल्ल्यान प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारक्या विनाशी करतलो. देखून आमच्या बहिणीक सुमयेच्या आधीन करूया. सुमी आपले शांतीन तिका वेगू आनी माण दिसा तिची कूड पुन्हा जिवंत करूं. लाजराच्या फंडार तो रडलो सुमी आमची दुकां पासून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले आमच्या बहिणीक सासणेक विशेव दी. आपले पाप रडलेल्या स्वरांक तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या बहिणीक तुज्या राजांत घे. आमच्या बहिणीक पवित्र स्नान वरवीं नितळ केली. पवित्र तेलान तुजेर मोर मारली. तुझ्या भगिवंताच्या जुम्यान तिका एकठांय. तुझ्या बहिणीक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसली. तिका सर्गींच्या तुझ्या जेवणाक बसय. आमच्या बहिणीच्या मरणा वरवीं दुखेत जाल्या भवार्थाच्या बुजवणेन ससनीक जिविताच्या भरवशान आमकां धीर दी. सुमयांचे केले मागणे संगता म्हणया. सर्वेश्वर आम्ही तुझी लागीं प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या साखरण्याची काकूळ कर. आपल्या करुणेची शिक्षा तिका दिवंक नाका कित्याक तुजी खुशी पळोवन तुका मन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ एक पोटायलो तेच बरी तुजे काकूळतीन सर्गीं देव तुझ्या वरान तिका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय. आज भक्ती निकेत पडल्या हा तुजे साखरनीक विंतल्या सांगता सर्गींच्या सुखांत वाटोला बय क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सासनो सो विशेव तुझी खुशी तुझी खुशी Boksak tukasa